बट म्हाका एक गजाल जी म्हाका सामकी स्ट्रायकींग दिसली फाटल्या 8 दिसां भितर की तुमी एक कॉन्सेप्ट घेवन फुडें आयल्यात विच इज व्हेरी इंटरेस्टींग. आनीक तुमी जर तातूंत भितर सक्सेसफूल जाले जाल्यार म्हाका दिसता जशें मुख्यमंत्र्यांनी म्हळें की तो कॉन्सेप्ट घेवन गोंयांतल्या बाकीच्या मतदारसंघांनी राबोवपा आता आनी तो म्हळ्यार श्रमधाम हो कॉन्सेप्ट. श्रम म्हळ्यार हार्डवर्क, धाम म्हळ्यार घर. आतां म्हाका सांगात हे श्रमधाम कितें? नाही, श्रमधाम हो तसो जर एक कन्सेप्ट जर उरलो नवीन गजाल अशें कांयच न्ही. आमी जर आमच्या गांवांनी गेले जर जायत न्ही, फाटलीं 50 वर्सां 100 वर्सां पयलीं जर जायत न्ही, गांवांक एक मनीसपणाक खंय तरी खूब मोठें म्हत्व आशिल्लें. आनी ग्राम वेवस्थेक म्हणजे अलिखीत प्रमाणे सगळे लोक सिस्टमॅटीकपणे गांव चलताले. आनी आज ह्या काळाच्या ओगांक तें खंय तरी ना जायत चल्लें आसा. आमी काणकोण मतदारसंघाक आमी विचार करता आसतना की काणकोण व्हिजन आनी मिशन हो कन्सेप्टान विचार करता आसतना की 2030 उपरांतचें काणकोण खंय आसतलें अशा कन्सेप्टाचेर विचार करताले. आनी ह्या सगळ्या पैलूचेर विचार करता आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणात, बाकी एम्प्लॉयमेंट म्हणात, आनी ह्या सगळ्या विचार करता आसतना खुबशे डिस्कशन जालें. आनी डिस्कशन करता आसतना आमकां लक्षांत आयलें की अजुनूय गोंय स्वतंत्र जावन 60 वर्सां जालीं, देश स्वतंत्र जावन 75 वर्सां जालीं, की कांय प्रमाणांत एक 5-10% अजुनूय व्यथीत मनीस जो आसा न्ही समाजाक आसा. जो पर्यंत त्या मनशाचे स्थिती सुदारना तो पर्यंत आमकां विकासाच्यो खूब थापा किंवा गजाली करपाक मेळना. आनी त्या मुळेच जुनी परंपरा म्हणजे ग्रामीण वेवस्था, गांवचें गांवपण, गांवचें मनीसपण हाकाच एक उजाळा दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान की ज्या सरकारी योजनांतल्यान त्या मनशाचें घर जावपाक शकना किंवा ताका मदत मेळपाक शकना जाल्यार ताजी वेवस्था गांवच्याच लोकांनी करपाक जाय हो कन्सेप्ट आयलो. आनी तातूंतल्यान श्रम आमी कार्यकर्ते किंवा गांवचे लोकूच करतले परंपरेनुसार. आनी एखाद्या मनशाचें पयशाचें हें नासतना सुद्दां लोक त्या वेळाचेर एकमेकांक आधार करताले, पयशाक मोल नासतालें. करेक्ट. आनी तोच विचार करून श्रम आमी करतले, पयशेय गांवचे लोक बाकी ह्या सगळ्या वेवस्थे उबी जातले आनी त्या शेवटच्या मनशाचें घर उबें करप आनी ताचेर एक छत दिवप अशा प्रकारचो संकल्प आमी घेतलो. आनी ताचो एक प्रारंभ प्रथम स्वरुपांत कशें जावंक शकता, सत्याक मेळूंक शकता काय न्ही अशें चॅक आमी स्वताक आमी चॅक करता. आनी तातूंतल्यान श्रमधाम ही कन्सेप्ट आयलो. सर आयकतना खूब बरें दिसता. एक्चुअली ऑन ग्रावंड हें कशें ट्रान्सलेट जातलें? न्ही, ऑन ग्रावंड तशें कठीण आसा दिसना म्हाका की आमी पयलीं 2 घरां करून पळयलीं. कितें केलें? म्हणजे 2 घरांक म्हणजे श्रम आमीच कार्यकर्त्यांनी गांवच्याच लोकांनीच केले. आनी ताका लागणारे जे पयशे म्हणात ताका लागणारे ते साहित्य आसा ते ऑटोमॅटीक एक मनीस जो आसा न्ही ताका अपील जालें तो दियत गेलो. आनी अवघ्या 33 दिसां भितर आमी एक घर तर आमी 33 दिसां भितर कंप्लीट केलें. आनी दुसरें घर तशेंच आमी कंप्लीट केलें. आनी त्यामुळे तातूंतल्यान इन्स्पायर्ड जाले. आनी बरेचशेच लोक जे आसा, बरेचशेच कार्यकर्ते किंवा जे उद्योजक जे आसा न्ही ते फुडें आयले की ह्या कन्सेप्टाक आमी मदत करपाक सोदता. आनी म्हणून आमी सेकंड रावंडाक आतां म्हणजे खूब पडताळणी करून आसा न्ही लोक सगळे चॅक करून म्हणजे आर्थीक मदत करणारे लोक, श्रम करणारे लोक ह्या सगळ्याचो एक आढावो घेतलो. आनी तातूंत लक्षांत आयलें मागीर हें घर तें करता आमी ह्या सेकंड रावंडाक जे आसा न्ही 14 घरां घेतलेलीं आसा. आनी त्यामुळे ताजें कामय प्राथमीक स्वरुपांत सुरू जाल्लें आसा. आमचो ह्या कन्सेप्टांतल्यान फुडल्या 1-2 म्हयन्या भितर जे आसा न्ही ही 14 घरां कंप्लीट करप अशा प्रकारचो आमचो संकल्प आसा. सर एक तुमी म्हणटात की जांचें घर खूब तांची परिस्थिती म्हणजे पावसाक सुद्दां पडपाक शकता अशी परिस्थिती आसा, गरिबी आसा आनी समाजान तांकां आपलो एक घटक म्हणून तांकां आदार करपाक जाय अशा घरांक व्यक्तीक तुमी आयडेंटिफाय करतात आनी तांकां तुमी आदार करतात. तर तुमचोच मतदारसंघ जर घेतलो जाल्यार अशी कितली घरां आसतली? एक अदमास तरी तुमी काडलो आसतलो. बिकॉज कारण आमी जनरली कितें आसता आमी गोंयकार म्हळो की सुखवस्तू, गोंयकार म्हळो की खावन पिवन सुखी अशी आमच्याच तकल्या भितर आमची एक इमेज आसा. जेन्ना तुमी 14 घरां म्हळें तेन्ना म्हाकाय दिसलें की अरे 14 आसात काय म्हण. जाल्यार टोटल कितली आसा? नाही म्हणजे आमी जो एक साधनचो सर्वे केला की साधारणशी 100-120 पर्यंत जे घरां आसूं येता म्हणजे एक्स्ट्रीम लेवलची म्हणजे प्लास्टीक धापून दवरली ती साधारणशे एक 25 दीस आसतली.
आणि सादारणची पडकी मकेची जुनी घरां आसा न्ही ती सादारणची एक 80-90 पर्यंत आसूंक शकता ज्या घरांक म्हणजे एखादी जर सिंगल विडो आसत जर जायत म्हणजे ताचो घरकारच तो आधारस्तंभ गेल्लो आसत जर जायत न्ही अशा व्यक्ती अशा महिलेक आणि तिका शक्य ना आपली घराची डागडुजी करप तिका शक्य ना हय अशा व्यक्तीची धरून जे आसा 70-80 आसतली आणि बाकीची सामकीच ती एक्स्ट्रीम लेवलाची जी सामके प्लास्टिकान धापून दवरली आसा बाकीचे कशें पडकी आसा पण ताका घर म्हणूंकच शकना अशा तरेची स्थिती 31-35 लोकांची आसा ती सो 100च्या वयर म्हणटा तुम्ही म्हणटात की तुमच्या एका मतदारसंघा भितर तुमकां अशी 100च्या वयर घरां जाली सो आमी जर गोंय धरलें आणि हीच जर एवरेज धरली तर तुम्ही म्हणटात की ऑलमोस्ट 3,500 ते 4,000 घरां अशी आसतली आमचे गोंयकार असे आसतले जांकां बाकीच्या गोंयकारांच्या आदाराची गरज आसा बरोबर डेफिनेटली म्हाका दिसता हो कॉन्सेप्ट असो आसा की प्रत्येक मतदारसंघा भितर म्हणून असं न्ही की गोंय म्हण एक आमच्या समाजा भितर आमी विचार करपाची हो आवश्यकता आसा सगळे कडेन असो कॉन्सेप्ट तयार जावचो की लोक आपली श्रमांतल्यान आपल्या कॉन्ट्रिब्युशनांतल्यान आपल्याच समाजातल्या कांय घटकांचे घर बांदून दितात आणि तांकां एटलिस्ट निवारो बरे तरेन मेळटा हें करतना सर चॅलेंजीस कितें आहात कारण म्हाका एक गजाल मुद्दम दिसता की घर बांदक आमी सदां म्हणटा न्ही घर पहावं बांदून म्हणून सो घर बांदप ही बारीक गजाल न्ही तुम्ही एक ल्हानशें सुद्दां जरी घर बांदून दितात तरी तुम्ही 14-15 घरां बांदपाचो हावेस घेतला चॅलेंजीस कितें आशिल्ल्यो आनी त्यो चॅलेंजीस तुम्ही ओवरकम करपाक शकल्यात काय कितें चॅलेंजीस आशिल्ले त्यो कशा आज मनीस मनशा पासून पयस घेवत गेल्लो आसा मागीर इतलो संकुचीत जाल्लो आसा म्हणजे खरेंच श्रम करपाक ती कश्ट करपाक मनीस मेळटलो काय कितें कार्यकर्तो मेळटलो काय कितें हें एक मोठें चॅलेंज आशिल्लें पण सादारणचे फाटल्या सुरवातीचो कालखंड आमी 2 घरां बांदतकच म्हणजे परत ही 14 घरां बांदपा खातीर लोकांची किंवा कार्यकर्त्याची किंवा गांवच्या लोकांची मानसिकता आसतली काय कितें ही चॅक करपाक सादारणशें म्हाका एक 4-5 म्हयने गेले आणि ते 4-5 म्हयने लागतकच आसा न्ही ताका कावन्सिलींग करतकच आमची जबाबदारी किंवा पयलींची ज्यो गोश्टी आसा त्यो परत याद करून दिवपाचो प्रयत्न केलो आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता ह्या चॅलेंजीचेर म्हणजे श्रम करपाची मानसिकता जी गांवच्या लोकांची कार्यकर्त्यांची अशा समविचारी लोक आसा न्ही की तांची तयार करप ही एक मोठी चॅलेंज आसली आणि तयार करपाक म्हणजे हांव 100% म्हणना पण एटलिस्ट एक 50-60% करपाक हांव यशस्वी जालो आनी त्यामुळे स्व कॉन्फिडन्स हांव घेतलो दुसरी म्हत्व आशिल्लो इतल्या प्रमाणांत लोक आर्थीक मदत करपा खातीर तयार आसतले काय कितें असो एक प्रश्न आसतालो आनी त्यामुळे आमी ह्या घरांचे म्हणजे स्थिती ताजे व्हिडिओ क्लिपिंग सगळे हें करतकच म्हणजे सादारणशे एक 25-30 मिनटाची ताजे पूर्ण सिरियल सगळ्या घरांची आसा न्ही बट ती लोकां समोर आमी दाखोवपाचो प्रयत्न केलो म्हणजे पयलीं आमी एक घर लोकांक हाची जाणीव जावची म्हणून जाणीव जावची आज तुम्ही कॉन्फिडंट आसात की हो 15 ते 16 घरांचो भार तुम्ही पेलपाक शकता 100% 100% फुडल्या 2 म्हयन्यांक आसा न्ही ही आमी 14 घरां आमी कंप्लीट करतले दुसरो प्रश्न जेन्ना खंयच्यार आमदार किंवा सभापती किंवा मंत्री म्हणया आपले मतदारसंघा भितर अशी जेन्ना असो एक नॉबल कॉन्सेप्ट घेवन काम करता तेन्ना ताका आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांचो आदार मेळटा काय कितें काय ते राजकारण चालू आसा कारण आमगे काणकोणा भितर ते बरेच राजकारणाचे कुफसांव जाल्ले आहात न्ही म्हाका आसा कुफसांव जाल्लेच दिसना म्हाका म्हणजे म्हाका दिसता ती घडयेक इलेक्शनाच्या पयलें म्हणजे पयलें आसतलीच म्हणजे कोण जिखप कोण हरप ह्या सगळ्या गजाली आसपाकच जाय शेवटी तें राजकारण न्ही की ताजे उपरांत जेन्ना हांव आमदार जालो त्या म्हणजे एक हांवें ठरयलें की सगळ्या प्रकारच्या लोकांक बरोबर घेवन वचपाक जाय कोणाचेच दुस्वास करिनासतना फुडें वचपाक जाय आनी जाल्यारच आमकां काणकोणचो आमी जी आमी एक विकासाची कल्पना करता ती पुराय जावंक शकतली म्हणून आमी काणकोण विजन आनी मिशन असो कन्सेप्ट आमी सगळ्या जे ओपोनंट जितले लोक आशिल्ले आसा न्ही तांकां सगळ्यांक आपयले आमी की बाबा आमी सगळेच जाण जे आसा न्ही म्हणजे राजकारण जे आमी म्हणटात की राजकारण वेगळें आनी हें वेगळें